जेसू मोगाळूदा कितलो वाळी सामसो आमचे संगीत इसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता जागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताची फेरी निर्मोकी सदर्यता वेची खत्म्या आपल्या रक्तानायका Kurpeşeyen mitmeta Apnesrek mastakata Tamchetay doyek zata Tita kao kurpeşelyan nirda apesrak masakana चेतय तो एक जाता जेजू आमचे मध्ये आमी ताचे मुखार हजर आसा मोगाळ इश्ट जेजू सोम्या सस्नातोन मोग करतलो तूं मानतां सायबा तुजें हजारपण तुज्या हजारपणांत भलायकी आसा तुज्या हजारपणांत समाधान आसा तुज्या हजारपणांत सुटका आसा तुज्या हजारपणांत आमी केल्ले मागणे हर एकी तूं आयकताय तुजें हजारपण आज आमचे दुखेस्त काळजांत बुजवण जावं दी असमाधानाच्या जिवितांत खाजारी कुटुंबा जिवितांत समाधान हाडून दी भलायकी बिगडले आमच्या जिवितांत भलायकी हाडून दी सुमे तुज्या हजारपणान मागले हर एक आमची तेसावां तुज्या मुखार दवर मागणे करता आसतना ती सर्व तेसावां जावं दी आमी घरा वयता आसतना बेसावां मोगाळ इश्टा जेजू तुवें सांगले जो कोण म्हजे उपादेश पाळतात ते म्हजे साकर न्ही बगार म्हजे इश्ट तूं आमचो मोग करतय आनी आमी आयकता जोवांच्या सुवार्थेन 3रो अध्याय 16वे वळींत देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुता जेजूक संवसाराक धाडलो आनी तूंच आमचे मदें आयलय सोम्या काकुळदार सोमी जावन आयलय आज तुजो उपकार आमी बावडता आदल्या हप्त्यांत आमी आयल्या थोड्या तेंपा मदीं आमी हांगा येवन मागणें केल्लें आमची मागणी त्या सवान दवरून ही आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार नव्यानांत आमी भाग घेतले सोम्या आज म्हण पर्यंत आमकां तुवें राखलय आमच्या आशिर्वादां वतलय समाधान तुवें आमकां दिलय हे सर उपकाराक आमी तुका अर्गां दिता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सस्नातावन मोग करतल्या
मोगाळीष्टा जेजू सोम्या सासनातन मोकरतेया माता सायबा तुझो सर्पण करता नमस्कार जातो आमचो इश्टा सहस्रा जिणी जातास काबारी निर्मियामी भोगों तुआ पागी सरगारी जातो आमचो इश्टा सहस्रा जिणी जातास काबारी निर्मियामी भोगों तुआ पागी सरगारी हालेलुया 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 दोळे आमचे दंकिया काळजाचेर आमचे हात आमी दवरया. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर सवार आमची तेसावां, आमची मागणी, आमची गरजो घेवन आमी आयल्या. आमच्या मतीन दूख आसा, खंत बेजाराई भरला, सबार तिची तेसावां आमची जावन आसात. हरी एक घेवन आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यानो जेजू तुमची हरी एकल्याची मागणी आयकता. जेजू कोणाय रिते हातान पाटी धाडना, तेच बोवाडटा. आज आमी कितें बरा मागणें करूंक आयल्या. आमची आंगवणे कितें बरा आसात, आमची तेसावां कितें आसात, हरी एक आमी मतीक हाडया. जेजूच्या हजरपणांत आराधनाच्या पयल्या बगांत आमी समर्पण दिवया. हरी एक जेजू लागीं उलया मोगाच्या भावांनी भयणी. एक उडास दवरा. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड, नथींग इज इम्पॉसिबल, एवरीथींग इज पॉसिबल. मनशाक असाध्य म्हणलें साबार आसा, देवाक हरी एक साद आसा. आनी जो कोण जेजूचेर बरोवसो पात्याणी दवरता ताका हरी एक साद आसा. भिये नाकात, निराश नाकात. तुमी हाडली हरी एक मागणी जेजू मुखार सवकास दोनी हात काळजाचेर दवरून, जेजू म्हज्या काळजांत मोतीन दूख आसा, मोतीन असमाधान आसा, खंत आसा. आज हांव थोड्यां पासून मागणें करूंक आयला, म्हज्या वैयक्तीक गरजां पासून मागणें करूंक आयला. जेजू हे म्हजें विशेष तेसांव आंगवण दवरून सबार तेंपांत हांव मागणें करनासा. हरी एक हप्ते येवन म्हणले बरी मागणें करनासा. जेजू म्हाका आज म्हजी तेसांव बेसांव जावन आशिर्वाद करपा म्हाका मेळून मोगाचें पवित्र आत्मो आमचे उणेपणांत आमकां कुमक करता. आमच्या हरी एकल्यांच्या अस्कतकायेंत तो बापा लागीं कशें मागणें करी जें म्हूण जाणा आसलो पवित्र आत्मो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय वर्सेस 26 आमचे उणेपण जाणा आसलो पवित्र आत्मो जेजून तो बसयल्लो पवित्र आत्मो आमा समेस्त बसून बापा लागीं विनंती करता. ह्या आराधना वेळार, ह्या नोवेना वेळार, मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचे अत्रेक बापा लागीं दवर विनंती करून दी. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमचे मदें, आमचे थंय, आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत, आमी काम करच्या जाग्यार, आमी हाती घेवच्या कामांत हर एकी सारकें आमी करूंक आमकां जाणवाई दिवच्या पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत करता. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या
आमचेर देवून ये तूं, आमचेर देवून ये. पवित्र आत्म्या आमकां मागणी करूंक शिकय. आमचें काळीज उगडण जेजू लागीं मागूंक शिकय. पवित्र आत्म्या स्वागत तुका जणकले मोद स्वागत तुका. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या ये, पवित्र आत्म्या ये. बापाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. आमचेर देवून ये. सांगात आमी गावया. जेजून बसयल्या, जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. मुझ्या कष्टांत तूं आधार जावन ये. मुझ्या कष्टांत तूं आधार जावन ये. मुझ्या दुःखांत तूं बुजवून दिवूंक ये. मुझ्या दुःखांत बुजवून जावून ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या ये. बसयल्या पवित्र आत्म्या आमच्या हर एकल्याच्या मनात येऊन कृपा आशीर्वाद येऊनच्या पवित्र आत्म्या आमकां समेस्तांक मागणे करूंक शिकूच्या पवित्र आत्म्या आमचे मध्ये येऊन ये. आकाच्या आत्म्या तूं देवून ये. मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या तूं देवून ये. आमच्या हर एकल्याचे देऊन ये. जेजून बसयल्या, जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या ये. पवित्र आत्म्या ये. मोगाच्या आत्म्या तूं देवून ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमच्या हर एकल्याचे देऊन ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या ये. बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये. तूं देवून ये. तूं देवून ये. बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये. बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये. हालेलुया हालेलुया Hallelujah.
के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करता हूँ तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करता हूँ तुझको सादर प्रणाम, गाता हूँ तेरे ही गुणगान। सोम्यांच्या हजरपणांत आमी आसा। मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ही आराधना वेळार तुमकां केदाळा दिंबी घाली जे मनशें बगता केदाळा दिंबी घाला, केदाळा बसा जे मनशें बगता बसा। तुमकां पवित्र आत्मो हात उबार मागणें कर म्हणशें प्रेरण दिता की मागा। इतलें वर्सां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक शकनात आसलेल्या मनशा मुखार हात विस्तारले, आमकां मस्त मेळूं ना मोगाचें न्हू। आनी आमचेर उदंड मापान आशिर्वाद वचच्या सोमेचेर हात उबारिजे, सोमेच्या हजारपणान हात उबारिजे मनशें बगतना हात उबार मागणें करा। इतलीं वर्सां आमी तीं पळयतात आनी कोणगे पळयतात, तीं कितें चिंतूंक पुरो कोणना म्हणून आमी मागणें करतना तांचेर आमचेर नदर घालें। आज सगळें आराधन सोमेचेर नदर घाला। आनी किर्तनगार म्हणटा आमकां ताचेर नदर घाल्ल्या वेळार आमची हरी एकल्यांची मुखामळां परजळटलीं। आज आमची मुखामळां बावल्यात, खंतींत दुखांत पिडेंत मस्त रीण काण घेवन रीण फारीक करूंक जायनासतना, कुटुंबाच्या समस्यांत काम बरें नासतना, काजारी जिवितांत सबार समस्या आयिल्ल्या वेळार, डिवोर्सा मुसर वचून पावल्ल्या वेळार, कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार, सवालान जिवीत जाल्ल्या वेळार मोगाच्या बाबांनी भयणी आमची मुखामळां बावल्यात। आज तुमचे मुखामळ ताचेर नदर घाल्ल्या वेळार तुमची मुखामळां परजळटलीं। सोम्याक आमी इल्लोसो वेळ दिल्यार कोणाय की सोमी ऋणकार जावंक अशें ना। तुमी पाटी वेता आसतना तुमी दिल्ल्या वेळा की चड तुमचेर उदंड मापान सोमी आशिर्वाद घालता। बेजार पाव नाकात, निराश जायनाकात, सोमेच्या हजारपणान आमकांच आमी समर्पण दिवया। कोणाक पुरा बसा जे मनशें बगता बसा, दिंबी घाल्या नंतर आराधन करी जे मनशें बगल्यार दिंबी घाला। कशें तुमकां सोमेच्या हजारपणान मागणें करी जे मनशें बगता मागणें करा। एक मात्र उडास दवरा, ह्या आराधना वेळार सोम्या मुखार तुजें काळीज आनी मन उगण, तो कितें बगता काळजांत तेणी मनांत ताजे लागीं उलोवंक मात्र विसरा नाका। देवाक साध्य म्हणलें खंयचेंय ना। एवरीथींग इज पॉसिबल। हर एक देवाक साथ आसा। एवरीथींग इज पॉसिबल। मनशाक सबार सांगते इम्पॉसिबल, देवाक हर एक साथ आसा। आमी स्तुती आराधन करता आसतना सोमी आमच्या मदें असर्यानी म्हणले बरी आमकां हर एकलें की आशिर्वादांनी भरता। तो जावन आसा आराधनाचो वेळ। थोडसो वेळ मौनपणी रावया, सोमेंचेर नदर आमी घालया। ताचेर नदर गेल्ल्या वेळार आमी खंय आसा म्हूण आमकां आमच्या मुखार क्लियर दिसता आमी खंय आसा गी म्हणून। खंय तो आयल्या आमी खंय वचूंक जाय आमी
आमच्या जिणेचें शेवट कितें, जेजू आमच्या विशयान कितें चिंता, एक आमच्या जिविताचेर एक सुकणे नदर आमी सोमेचेर नदर गेल्ल्या वेळार आमी गेल्या आनी आमकां हरी एकलें की जेजू आज एक विशेष बेसांव, विशेष आशिर्वाद, विशेष देण्यांनी बरोवंक आशेता. तेच पातयेणीन सोमेचेर नदर गेल्या ताका आमी इल्लोसो वेळ पळया. तुज्या मुखां मळां पळोवंक आशेता सोम्या. तुज्या हजारपणांत हांव जियोंक आशेता. तुज्या हजारपणांत भलायकी आसा. तुज्या मुखामळ पळयल्या वेळार आमची बावुल्ली मुखामळां परजळटात सोम्या. ते परजळ आमकां येवं दी. तूं ह्या संवसारांत जियेत आसतना 2000 वर्सां पयलें तूं ह्या संवसारांत जियेत आसतना तुजे लागीं साबार लोक धांवून धांवून म्हणल्यार बरयताले. ताणें तुजें मुखामळ पळयलें, तुजे नदर गेल्ली आनी तांचें बावुल्लें मुखामळ परजळोवंक आराम जालें. समस्येच्या जिवितांत सुटका तांकां मेळ्ळी, आशिर्वाद तांकां मेळ्ळें. आज त्याच तुज्या हजारपणांत आमी तुजें मुखामळ पळोवंक आशेता. या सांगाता मेळ्ळें आमी गीत गावया, आमच्या काळीज उगडया, मनांत आसतली हर एक त्या वारपिया, आमचे दूख खंत बेजाराय समर्पण दिवया. समी आमचे मागणी आयकून सो विशेष वेळ हो जावन आसा. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुझे मुखामळा पळोवंक आशेता. तुज्या हजरपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. सोम्या तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुज्या हजारपणांत हांव जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येणयाक लालयता. सोम्या ये सोम्या म्हज्या काळजान जिवितान कुटुंबांत तुझे मुखामळा पळोवंक आशेता. तुज्या हजारपणान जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुजे मुखामळ पळोवंक आशेता. तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची
आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आमच्या हर एक अस्कात कांय सोम्या तू आमकां बळवंत मजतदार जावन येताय सबारपणे म्हज्या जिवितांत एक सुरपण भोगल्या वेळार कोणूच ना म्हूण भोगल्या वेळार सोम्या म्हजी म्हणली कोणूच ना तो म्हाका हर एक जाणी सांडला म्हूण भोगल्या वेळार म्हजी मोग करतले संवसारांत कोणूच नात हांव एक सुर म्हूण भोगल्या वेळार आमच्या एक सुर पळय जिवितांत आमच्या अस्कात कायांत तूं आमकां बळवंत सांगाती जावन येताय म्हजो इश्ट जावन येताय म्हज्या कश्टा दुखांत कोणा सरशी वेचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार माथेवाच्या सुवार्थेंत 11व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वेळेन तुवें सांगलें सर तुमी म्हजे सरशी येया खंय वचना नाकात म्हजे सरशी येया म्हण तुवें आपयलें जेजू जो आमच्या सुवार्थेंत 14व्या अध्यायांत पयली ओळ तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर पातयणी दवरा मुजेरी पातयणी दवरा मुजेरी बरोवचो दवरा कळवळ नाकात भिये नाकात निराशाय नाकात ही सर तुजी उतरां सोम्या आमकां हर एक लंकी बुजवण दिवंक पावली आमच्या कश्टा दुखांत म्हाका तूं बुजयतें सोम्या आज तुज्या हजारपणांत हांव म्हजी अस्कात काय घेवन आयलां म्हजें उणेपण घेवन आयलां म्हजी दूख कंत बेजाराय घेवन आयलां सोम्या हर एक तुका समर्पण दिता म्हज्या अस्कात कायांत बळवंत तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिताय सोम्या म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय हे सोम्या म्हज्या सांगात राव म्हज्या अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिताय म्हज्या अस्कत कायेन बळवंत तूं जाता म्हज्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय हे सोम्या तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये कळवळ राजा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्ये पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता अळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता अळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सोम्या म्हज्या पिडेशिराय म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हज्या कश्ट नश्टांच्या वेळार आमच्या घरा कुटुंबांत रीण सोडिल्ल्या वेळार पिवणे वायट सवय एडिक्शन सोडिल्ल्या वेळार कोणा सरशी वेचें सोम्या तूं सोडल्यार कोण म्हाका आसा आज ते हर एक दूख घेवन हांव आयल्या म्हज्या कुटुंबांत आशिल्ले कश्ट तुका समर्पण दिवंक हांव आयलां गुण जायनातली पिडेक हांव वळख जाला कॅन्सर हार्टाची पिडा BP हाय शुगर सबारितीची पिडा म्हणजे तें आसा सबारितीचे उणेपण आसा वैजांनी तिरस्कार केल्लो एक पिडेस्त हांव जाला जाल्यार आज सोम्याच्या हजारपणान समर्पण दिया 12 वर्सांतून रक्तस्रावाचे स्त्री
जेजू कडेन उलयतना म्हणटा म्हजे कडेन आसले हर एक आस्त बदीक विकून वैजाक दिल्यारी म्हजी पिडा गूण जावना सोम्या. म्हण तिजे कडेन कांयच नासलें, कितले पयशे खर्च केल्यारी तिजी पिडा गूण जावना. वैजांचो वैज जेजू क्रिस्त ताका साध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तो म्हणटा तुज्या बावार्थानच तुका बरें केलें, तुज्या बावार्थानच तुका बरें केलें. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. तुज्या बावार्थान तुका बरें. भियेनाका, भियेनाका. आज तुवें बावार्थान मागणें करता आसतना तुजे पिडे शिडे वेळार, कश्ट दुखा वेळार, नश्टा वेळार कंप्लीट लॉस जावन गेले गी, मुखार वचूंक वाटच मेळना गी, दिसना गी, भियेनाका. तांबडो दर्या आडयले वेळारी देवाक कळीत आसा कशें आपल्या लोकांक मुखार आपोवन दवरिचें म्हूण सांग. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. स्टॉप वॉरिंग, स्टार्ट प्रेइंग. खंत करची रावया, मागणें करचें आराम करा. सर्ग उगडणं जेजू आमचेर आशिर्वाद घालचो वेळ. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावतय सुमया. कश्ट नश्टा वेळार तुजो आदार म्हाका दिताय. म्हजे पातकी सगळे पातकी जिणी सगळी तूं परिवर्तन करताय. बक्षिताय म्हजीं पातकां. काकुळदरा तूं म्हाका बक्षिताय, म्हाका राखताय, बेसादांनी भरताय. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय. कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदरा तूं बक्षिता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदरा तूं बक्षिता. आराधन तुका, आराधन तुका, सोम्या आराधन तुका. दिंडेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवोंडारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंडेर पडून आमी नमन करता. नमन तुका आमच्या सडवोंडारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, मगाच्यान आमी येता आसतना साबार ते सभा घेवन आयल्या जाल्यार हो वेळ जावन आसा सुम्यांचे हजरपणांत आमी मागणें करचो. आतां आमी भुरग्यां बसून साबार जाणां भुरगीं हांगासर आयल्यात. भुरग्यां बसून एक विशेष मागणें ह्या वेळार आसतलें. कोण पोरा भुरग्यांक आपोवन आयिल्लीं आवय बापाय आसात तुमच्या भुरग्यां सांगाता मुखार या. विशेष बेसांव मागणें भुरग्यां बसून आतां आसतलें. कोण पोरा भुरगीं आयल्यात तुमच्या आवय बापाय सांगाता मम्मी डॅडी सांगाता मुखार या. थंयसर दिंबी गेला. जेजूक ह्या भुरग्यांक नेटवळ्या भुरग्यांक समर्पण दिवया. ही भुरगीं
बावाडतांत वाडीचे केवळ जाणवायंत वाडल्यार पावना थकलेन चडल्यार पावना मगाच्या 100% मार्क्स काडला पावना तांणी जेजूचो वळख जोडीचे जेजू लागीं येजे आनी जेजूक पळोवन मागणें करूंक आराम करीचे जेजूच्या हजारपणांत आसा सुटका जेजूच्या हजारपणांत आसा समाधान जेजूच्या हजारपणांत आसा भलायकी जेजूच्या हजारपणांत जणवाय आसा देवाक आमी अर्गां दिजे पळय कितलीं जाणां भुरगीं देवाचें उतर आयकूंक आराधनांत भाग घेवंक ह्या पून थळार हांगासर आयल्यात मागणें करूंक सांजुजे वासाच्या विनवण्या वरवीं हांगासर आसलेले सर भुरग्यांक पवित्र आत्म्याचें बेसांव लाभून दी आनी आवय बापायंक देवान विशेष देणें फावो केलां तें देणें कितें गे म्हळ्यार तांच्या माथ्यार हात दवर मागणें केल्ल्या वेळार देव त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद भोगता आज तुमी आवय बापाय दोगांय आयल्या जाल्यार भुरग्यांक सांगाता दोगांय मुखार या भुरग्यांक तुमी गरजेची भुरग्यांक तुमचें जिविताचें तें कितें पळयतात तें पळोवंक शिकतात आज त्या भुरग्यां पासून आमी मागणें करूंक आयल्या भुरगीं लागींत आसल्यार तांच्या माथ्यार हात दवरा मुखार या जेजूक समर्पण दिवया ह्या वेळार भुरगीं म्हणटा आसतना केवळ ल्हान भुरगीं मात्र न्ही तुमी काजार जावन तुमकांय भुरगीं आसात जाल्यार तुमची बालगडी आवय बापायांक आसा जाल्यार तांकांय आपणान नेया तांची आशिर्वाद तुमकां भोव गरजेची बालगडी आवय बापाय आपले भुरगें सांगात आयल्या जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक काजार जावन तांकांय भुरगीं आसा जावंक पुरो सोदून या खंय तुमची भुरगीं दिमी गेला उबे रावला पळया तांच्या लागीं रावा आतां एकामेका पासून मागणें करचो वेळ विशेष देणें आवय बापायांक देवान फावो केला कित्याक म्हळ्यार तुमच्या खासदारी जिवितांत हे एक वर्तें देणें देवान फावो केल्लें दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन युअर मॅरेज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग कितले की खासदारी जोडयांक भुरग्यांचें देणें ना मोगाचें न्हू तुमकां भुरग्यांचें देणें फावो केलां ह्या देणयांचे तुमी आशिर्वाद मागीचे यू आर केअर टेकर्स तुमी ह्या भुरग्यांचे लेख देवाक दिजे त्या देखून तांकां बरी साल चमकान शिकयचे क्रिस्तांव बावार्थान चडयचे वाडयचे तांकां शिकयचे बावार्थ जेजू मुखार येवन मागणें करूंक शिकयचे त्या भुरग्यां पासून मागा त्या भुरग्यां तें कितें उणेंपण आसा तुमी जाणा आसात यू नो एवरीथींग तुमकां हर एक कळीत आसा भुरग्याक कितें भलायकी बिगाड लागी कितें बरा भलायकेची समस्या आसा हर एक तूं जाणा आसय तुमची भुरगीं व्हड आसल्यार तांकां सैरी सोदून आसय गी ह्या वेळार मागणें कर तांकां बरें काम जाय म्हूण मागणें करनासात गे ह्या वेळार मागा आवय बापायचें मागणें व्हेरी पावरफूल तुमी मागणें केलें जेजू आयकता माथ्यार हात दवरा आनी मागया सोम्या आज तुज्या हजारपणान इतलीं भुरगीं आयल्यात सोम्या जेजू आज तांकां रजा आसली घरांत आशेत आसलें खंय म्हणी पिकनिका वचत आसलें खंयी वचना आसतना आज ह्या पूण तळार मागणें करूंक आयल्यात हांगासर आयिल्ल्या हर एका भुरग्यांचेर तुजें विशेष आशिर्वाद ह्या वेळार मागता सोम्या आवय बापाय तांच्या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवर मागणें करनासात आतां आमी सक्कड हांगा आसलीं दोनी हात आमचे वयर उबारया हांगासर आयिल्लीं हर एक भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरलीं भुरगीं जावन दी तांची साल चमकण क्रिस्तांव जिणयेक सारकी जाल्ली जावन दी तांची जिणी जेजूच्या उतरांचेर नदर घाल्ली जिणी ताच्या उतरांतून प्रेरण जोडली जिणी जावन दी एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक हेरा भुरग्यांक एक साक्ष जावंक ह्या सर भुरग्यांक जेजू कुमो करून दी म्हूण आमचे दोनी हात वयर उबारया आनी तुमचीं भुरगीं घरा वा दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या जाग्यार आसात जाल्यार तांच्या पासून तुमचे हात उबारा ह्या वेळार आमी मागया हालेलुया 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 जेजू आज तुज्या मुखार आयल्या सर भुरग्यांक पवित्र आत्म्याचें अभिषेक कर तांकां जणवायन भर तुजे कुरपेन तूं भर हालेलुया 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 जेजू हांगासर आयले सर आवय बापायचें मागणें तूं आयक विशेष देण ताचेर देंवन येवं हालेलुया 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 तू राखता का भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरा
ह्या वेळार विशेष आशीर्वाद भुरग्यांक देऊन येऊ दी. रक्तांका ह्या सोम्या भुरग्यां ते आसतली थोडे पिडा गुण जावं दी. भुरगे राती निदानांत मस्त हट करतात. खुर्साचो गुर्त काण सांगा बापाचे आवय बापाय मात्र वटल्यान सांगा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे पवित्र तुजेर हांव तुझे राव भलायकेचे भलायकी समाधानाचे जणवायेचे आशीर्वाद बापाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे पवित्र आत्म्याचे हांव मागता. जेजू तुझे सांगाता तुझे सांगाता हरी एक दीस हरी एक रात तुझ्या सांगाता आसून दे. तुका राखून व्हरून दी वाईट विघ्नातून वाईट विघ्नाता पिडे शिडेतून पिढे शिडेता अनवारातून अवघडातून अवघडातून वाईट सवयेतून वाईट सोयता हरी एक रीतीच्या एडिक्शनातून अडिक्षणाता बोंदसपणातून बोंदसपणातून जेजू तुका जेजू तुका सुटका दिवन दी. सुटका दिवन दी. जेजूच्या पवित्र नावाच्या पवित्र बळांत नावाच्या जेजूच्या पवित्र नावाच्या बळांत पवित्र नावाच्या बळांत हातीणी दवर हातीने दवर बरवसो दवर हांव तुजेर जेजूचे आशीर्वाद मागता. स्वीकार कर जेजूचे आशीर्वाद स्वीकार कर जेजूची भलायकी जेजूचे संतोष जणवाई पवित्र आत्म्याची सर्व देणी तुजेर देऊन येऊन दे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. रक्तांका तू रक्तांका सोम्या रक्तांका तू रक्तांका सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तू ताचे संगी राव रक्तांका तू रक्तांका सोम्या. हांगासर आसली भुरगीं कोणी म्हणी तुमी शिकूंक वता आसतना इंट्रस्ट येना की शिकूंक तुमकां मस्त मेमोरी लॉस जाला गी उडासूर ना गी शिकल्लें एग्जामाक वेताना मेमोरी लॉस जाल्लें आसा गी परीक्षांत पास जावंक तुमी कश्ट नासात गी कॉन्सन्ट्रेशन मेळना गी तुमचे फुडार कशें म्हणलें सवाल तुमकां आसा गी तशेंच दोनी हात वयर उबारा. आय विल बी मेकिंग स्पेशल प्रेयर फॉर यू. ती भुरगीं मात्र खंयच्या परा भुरग्यांक शिकतना मोत मस्त डिस्टर्ब जाता कॉन्सन्ट्रेशन मेळना. भुरगीं मात्र शिकतलीं तरणाटीं मात्र इस्कालाक वयतलीं कॉलेजीक वयतलीं ताणी मात्र जाणवायचें देणें देवान दिवचें एक देणें तुमकां हर एकलेंक शिकलें उडास दवरन परिक्षांत बऱ्या मार्क्स काडून करपा तुमकां मेळून दी म्हूण आमी हांगातान मागता. दोळे तांकां तुमकां आसतलें तें उणेंपण जेजूक समर्पण दिया. हर एक उणेंपण बरो जेजू तुमकां एक बरें फुडार फावो करून दी. तुमी शिकप जोडले उपरांत तुमकां बरें काम मेळचें बरी जावं दी. तुमचे स्किल्स इम्प्रूव जावं दी. सोम्या लागीं मागया. सोम्या जेजू आज तुज्या हजारपणान हात उबार मागणें करनासल्या ह्या सर तुज्या तरणाट भुरग्यांक समर्पण दिता. खबर जाणांनी आमकां जाणवायचें देणें जाय म्हूण मागणें करनासात. सबार आमचीं भुरगीं हांगासर दिंबी घालीं उबें रावल्लीं ती मागणें करनासा. सोम्या आमकां शिकल्लें उडासाक उरना म्हणजे मोत मस्त घुसपट आसा मस्त टेन्शन आसा मोतीन आय कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट देणें जाय म्हूण मागणें करनासात. सोम्या तांकां देण्यान फावो कर तुज्या विशेष देण्यान तांकां बर. आज तांच्या उबारल्या हातांनी तांची हरी एक तेसावां समर्पण दिवन आसात. तांचे डिस्टर्बन्स तांचें एडिक्शन तुज्या पांय झाडां समर्पण दिता आनी शिकपांत कॉन्सन्ट्रेट करूंक ह्या वर्सा तांणी बरे मार्क्स काडूंक मुखल्या वर्सा रिजल्ट आयिल्ल्या वेळार तुज्या मुखार अशंस येवन दिंबी घाल. सोम्या तुका अर्घ म्हूण सांगचें बरी जावं दी. तांणी तांकां मेळ्ळे आशिर्वाद पाटी येवन तुका अर्घ दिवचें बरी विशेष देणयांनी ह्या भुरग्यांक बर म्हण हांव मागता. हालेलुया 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 हांगासर आसतले सर भुरग्यांचे आशिर्वाद देवन येवन हालेलुया 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 सकाळ सुसम्याच्या हजारपणान नमस्कार करा. सोम्या तुका आराधन. सोम्या तुका नमस्कार. तुमच्या जाग्याक पाटी बसा. हांगासर तरणाटी आसा जाल्यार 14 to 30 years काजार जायनातली तरणाटी
YCS आणि ICV मध्ये असली मुखार येवचें तुमचे तरणाट प्राय जेजूक समर्पण दिया जेजूच्या हजारपणान मागा आज तुम्ही साबार जाणां सोमेच्या हजारपणांत आयल्यात बरें काम मेळोन म्हणे मागणें करूंक येवंक पुरो साबार ते सावान दवरून तुम्ही मागणें करून आयल्या जावंक पुरो आज समर्पण दिया तुमचे तरणाट प्राय देवान दिल्लें एक वर्तें देणें तुमकां इट इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट अँड प्रायम टायम ऑफ युअर लायफ तुझ्या जिविताचें एक विशेष वेळ हो जावन आसा मोगाळ म्हज्या तरणाट भाव आनी भयणी भियेनाका युअर गॉड इज विथ यू तुमचो देव तुमच्या सांगात आसा बेजार पावा नाकात निराश जायनाकात come closer to Jesus and you will experience his presence in your life come closer to Jesus and you will experience his presence every day भियेनाका आज तुम्ही जेजू मुखार आयल्यात तुम्ही जेजू मुखार आयल्यात भियेनाकात टेक करेज तुमचे हर एक दुःख खंत बेजाराई जेजू मुखार हाडा तुमचे हर एक उणेपण आसतात काय जेजू मुखार हाडा मोगाळे भावना भयणीनो आज तुझे कश्टान तो आसा तुझे एकसुरपणान तो आसा तुझे उणेपणान तो आसा तुझे तरणाट प्राण्यांच्या हर एका उणेपणान तो आसा सुकून पडले गी उणेपण आसा गी अस्कात कायन भरले गी मस्तपटी इंटरनेटान बुडून गेले गी एडिक्शनाक वळख जाले गी ड्रग्साक वळख जाले गी भियेनाका म्हणजे बाबानी बहिणी सुटका दिवंक जेजू तयार आसा ते स्वीकार करूंक तूं तयार आसाय की आसय जाल्यार तुजी सगळीं तेसावां आज तूं कित्याक हांगासर आयलय अशें वगेत येवं न्ही कितें म्हण एक तेसांव तुजें तें आसाच तें तेसांव दोनी हात वयर उबारन जेजूकत पळोवन सांग एवरीथींग इज पॉसिबल नेवर बी डिस्करेज्ड टेक करेज योर गॉड इज लिसनिंग टू युअर प्रेयर्स तुजो देव तुजे मध्ये हजर आसा तुमची जण एकल्याची मागणी आयकता भियेनाका धैर्य घे सोम्या मुखार निराश जायनाका आज तुजेर आशीर्वाद दिवंक म्हणून तो सोम्यान आपयला तुका ह्या संवसारांत तूं एक मिस्टेक न्ही यू आर नॉट युजलेस फेलो यू आर युजडलेस हांवें तुवें आमची जाणवाय उपयोग करन जाणवायचेरूच कंप्लीट डिपेंड जाल्ल्या वेळार माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग वी क्रिएट ब्लेंडर्स when God works with us he creates wonders let God create wonders आम्ही ब्लेंडर्स करचे नाका जिवितान मस्त आमी केल्यात आज उबारल्या हातान सोम्या सांगा तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ लॉर्ड आय एम योर्स आय बिलोंग टू यू सर्वस्व म्हणजे तुका समर्पण दिता आय ऑफर एवरीथिंग तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ जेजू तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या मगाच्या भावनांनी बहिणीनो पळय कितलीं जण तरणाटी आज आमचे मदें आयलात मस्तान आमी सांगता तरणाटी मागणें करनात म्हूण तरणाटी मागणें करतात मागणें करूंक आमी तांकां प्रेरण दिवची आज इतलीं जाणां तरणाटी मुखार आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता रावून मागणें करूंक मालगड्यांची गरज आसा तुमकां कोणाक म्हणी त्या तरणाट्या सांगाता रावून तांच्या पासून एक ल्हानशें मागणें करी जेवण बघता जाल्यार तक्षण या तरणाट्या सांगाता रावा तांच्या माथ्यार हात दवरा एक ल्हानशें मागणें करा तुमकां कोणाक म्हणी त्या तरणाट्या पासून मागणें करी जेवण बघता जाल्यार तक्षण या मुखार या एक एका तरणाट्या सांगाता एक एकली मालगडी रावा एवरीथिंग इज पॉसिबल हांगासर आयली सर तरणाटी तांणी जीवघात करी नजो तांणी सुसायड करी नजो तांणी डिप्रेशनाक वचून नजो ड्रग एडिक्ट जाय नजो तांणी तुजी मागणेची गरज आसा तुज्या मागणेची गरज आसा तुमच्या सांगतपणाची गरज आसा कंपनी देम एवरीथिंग इज पॉसिबल त्या तरणाट्यांक तुमच्या मागणेची गरज आसा
मुखार या मुखार मस्त जाणां तरणाटी आसात हर एकले की एक एक तरणाट्या सांगात एक एकले मलगडी उबे रावा खंयच्या पासून ल्हानशे मागणे करा ती खंयच्या पासून मागणे कर आसात कोणायकी कळीत ना तांकां मात्र कळीत आसा सांगा हांव आसा पुता भिये नाका आय एम प्रेइंग फॉर यू टेक करेज माय डियर फ्रेंड्स नेवर बी डिस्करेज्ड योर गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू दिस मॉर्निंग दिस आफ्टरनून यू विल रिसीव स्पेशल ब्लेसिंग्स भिये नाका धैर्य घेया जेजूच्या हजारपणान तुम्ही आसात आणि पळय इतले जण मलगडी हांगासर तुमचे पासून मागणे करूंक आयलात यू आर नॉट एलोन इन दिस वर्ल्ड यू आर नॉट लोनली इन दिस वर्ल्ड तुम्ही एक सुरी नाही ह्या जिवितांत तुमचे पासून जेजू आसा आणि हांगासर आयली कितले जण तुमचे पासून मागणे करूंक मुखार आयलात पळया रक्ताका सोम्या मागा त्या तरणाट्या पासून त्या तरणाट्याच्या जिविताचेर जेजूचे विशेष आशीर्वादान देवून येऊन दी सो मी ह्या तरणाट भुरग्याचेर आशीर्वाद घाल हे म्हजें भुरगें न्ही म्हजो भुरगो न्ही जाल्यार ही क्रिस्तांव भुरगीं तुजी भुरगीं सोम्या ह्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद देवून असले सर आमी मलगडी दोनी हात आमचे वयर उबारया ही तरणाटी क्रिस्ताच्या मोगांत वाडीचे आणि कोणीही सुइसाइड करनाजो जीवघात करिनाजो आणि डिप्रेशनाक वचनाजो निराशी जायनाजो ड्रग एडिक्ट जायनाजो क्रिस्तांव समोर तो सोडून भायर वचनाजो सर भुरग्यांक आमी समर्पण दिव्या हांगासर साबार जाण मुखार येवन हांच्या माथ्यार हात दवरून मागणे करनासतना तुमची भुरगीं परगांवांत हेर गांवांत आसात जाल्यार तरणाट भुरगीं तांच्या पासून मागा सर्ग उगण जेजू तांचेर आशीर्वाद घालून दी उदंड मापान बेसावां देवन येवची बरी दोनी हातांच्या वैरुबार स्तुती करया हालेलुया 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 तुम्ही हांगासर आसल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजे बेसावां देवन येवं दी तुजी कृपा देवन येवं दी हर एका तुज्या भुरग्यांचेर तुजे विशेष आशीर्वाद देवन येवं दी तुम्ही तरणाट भुरगीं तुजे हर एक तेसावां घेवन मुखार आयल्यात त्या सर भुरग्यांचेर कृपा देवन येवं दी हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. तरणाट्या सांगाता हांगासर कोणी म्हणी तुम्ही विशेष तेसावांक घेवन आयल्या जाल्यार थंय तुंबे रावा ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ तुमचे तेसावां जेजू मुखार समर्पण दिया आज तुम्ही कितेंगे आंगोण घालून हांगासर आयल्यात समर्पण दिया कोणा पासून मी मागणे करूंक आयल्यात तुमच्या भुरग्याक बरी सैरीक मेळाचे म्हण मागणे करूंक आयल्यात तुमकांच संगती जायचे म्हण मागणे करूंक आयल्यात फियर नॉट तुझे जेजू तुझे मागणे आयकता तुझे तेसावां जेजू मुखार समर्पण दी स्टार्ट प्रेइंग स्टॉप वरींग एवरीथिंग इज पॉसिबल टू गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल समर्पण दिया हर एक सर्व संदिता माग्या मागणे करूया सोम्याक आमी समर्पण दिया संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता आज आमच्या मध्ये कोणीतरी कॅन्सर पिडेस्त हार्टाचे पिडा मायग्रेन हेडेक दुसरे खंयचे म्हणे समस्या आसा पोटाक समज जाल्ले माथेक समज जाल्ले दोळ्याचे हार्टाची पिडा जावंक पुरो स्किनाची एलर्जी जावंक पुरो आनी खंयची म्हणे पिडा गुण जायनातली पिडा आसा आनी खंयचे म्हणे समस्या आसात जाग्याचे प्रॉब्लेम आसा ह्या वर्सान नवे येवजन तुमी गेला गर्भांचे जावंक पुरो जागा घेवचे जावंक पुरो आनी वाहनां घेवचे नवे येवजन कितें म्हणे आसा जाल्यार हर एक जेजूक आमी समर्पण दिवया ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड दिस इज वॉट आय एम हांव तुज्या हजारपणांत आसा हजारपणांत आशीर्वाद मेळटा म्हणल्यार बाबडतान आसा तुजे आशीर्वाद आमकां हर एकले की मेळो हर एक दिया जेजू सांगा जेजू लागीं उलया उलया हर एक तुमची तेसावां समर्पण दिया हर एक तुमची आंगवणे समर्पण दिया हर एक तुमची पिडा समर्पण दिया दोनी हात आमच्या माथ्यार दवरया सांगाता मेळ हर एक आमची तेसावां समर्पण दिवन आंगवणे समर्पण दिवन भलायकी मेळचे पासून आमच्या कुडींत आसतली हर एक अस्कातकाय मोतींत आसतली हर एक उणेपण
पिडा शिडाचे जो गुण करणे म्हणून आम्ही मागया स्तुती करूया हालेलुया 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 तुझ्या पवित्र नावाच्या बळात हरी एकले के समया तुझे आशीर्वाद देऊ नये हालेलुया 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 पवित्र नामाच्या बळ हर एक म्हणजे ठेसा ऐकूनच्या बरी सांजू देवासाच्या विनोडेवर तुझ्या हजारपणात हरी एक की भले की मिळव जो कोण आज आशीर्वाद मागो कायला हरी एक तुझे आशीर्वाद मिळचे जाऊ दे आमेन हालेलुया हालेलुया सकास आमकां आमी समर्पण दिव्या दोळे उक्ते करूया जेजूक आमी समर्पण दिव्या सर्व संदिता सर्व संदिता मगाच्यान आज जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशिता एक वर भगवंत वर सुमेंच्या मुखार बसून दिंबी घालून हात उबारून ताचे लागीं आमी उलयलो हे द्या व्हडा सक्रामेंता उंड्या रुपार सर्ग संवसाराचो धनी जाल्यारय आमकां हरी एकलेंक मेळोंक जण एकल्याचेर विशेष आशिर्वाद घालूंक आमचे मदें जेजू हजर आसा एक पुटी ताका पळया जेजू तुजे आशिर्वाद हांव स्विकार करूंक येता आसतना ही आशिर्वाद म्हजेर म्हज्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर हर एका म्हज्या कामांचेर देवून येवं दी तुमी आज विशेष ते सामाक मतीन दवरून आयल्या जाल्यार ती सर्व समर्पण दिवया सांगाता म्हणया हे द्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांगा पोरुया पूर्विल्या कृपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोर्वेच्या विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे भावा तशेच बोधा फुलासानी स्तुतीसा प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्यो सुरवणीचो फळ सदांच आमचे जावे आमचे तामी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना स्वीकार करा हे आशीर्वाद तुमचे तुमच्या घराण्यांचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या हर एका नव्या योजनांचेर तुमच्या कुटुंबांत आसलेले हांगासर आसलेले सर पिडेस्तांचेर स्वीकार करा भलायकेचे आशीर्वाद सुमिदेव मुझ्या घरा
म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गेचो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गेचो म्हजो इश्ट जालो हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो सासनीक तो मीत मेरनातलो दादोशी करचो मोग तुजो Gaseveja spiritan dor aira vedong somya engalina Vanapunacha sadike kota zamल्या horsun tuka gemparada Jesu tuje jevar सर्गीचे दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन भुरगोशाचे बाबा सोकूट आमी परगटता पास्का मिस्तेर तुजो समारंभता काळजा मोनान सर एक आमी जाता भक्तीन बलिदाने ओपून दिता जेजू तुजे जेवण सर्गीचे पवित्रकाम दैविक पुनर्जीवन दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हर एक देवाक साद आसा देवाक हर एक करूंक साद आसा देखून आमी हर एकली ताची ससाय मागूंक हांगासर आयल्या सांजो देवासाच्या पून तळार
आमची मागणी तेसावान दवरून मागणें करता आसतना एक बोवाट आमकां आसाचें तें कितें गे म्हळ्यार आमी पाटी वेता आसतना आमी मागल्लें मेळना जाल्यार आमी ओरडलीं असर्यां सोदून आयलें तें मेळना जाल्यार मोतीक समाधान देवान दिवचें आनी एक व्हरतें आशिर्वाद. आनी हिलींग इज ए प्रोसेस. एकच पटी बरें जायना मस्तानांक थोडे पटी सकास बरें जाता. हिलींग इज ए प्रोसेस. त्या देखून मिसाचें बलिदान जावन आसा अर्गां दिवचें. अर्गां दिवचें आमी कित्याक म्हळ्यार आतां पर्यंती वेरी दीस मोमेंट आतां पर्यंती देवान आमकां भलायकी दिला. मस्तू भलायकी ना जाल्यार भलायकी आसा. देवाक थँक गॉड फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी. आमी सगळें सांगता मेळ्ळे हांव मागणें करूंक सोमेचें उतार आयकूंक नव्यानान भाग घेवंक आराधनान भाग घेवंक सोमेक स्तुती करूंक ताका आराधना करूंक सांगता मेळ्ळे हांव. आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां दिवंक आमी कितलें बरें आसा म्हळ्यार म्हाका सोदून गेल्यार आमकां जावचें ना. मस्त आसा अर्गां दिवंक. त्या देखून सर बेसावां उडासा काडया. सोम्या आज आमच्या लागीं उलयला, आमच्या काळजांत उलयला, आमकां मस्त समाधान म्हणचें भोगलां. हे सर बेसावांक आमी अर्गां दिवन आसतना आज आमी नियाळ करूंक गोंयचे विशय जावन आसा सोम्याक आमी कित्याक अर्गां दिवचें की म्हण. वाय वी हॅव टू थँक गॉड. प्रेज एंड वर्शीप कित्याक आमी करीचें. सोम्याक अर्गां स्तुती कित्याक आमी करीचें. केल्ले वेळार आमच्या जिवितांत कितें परिवर्तन जेजू हाडूंक शकता. आमच्या कुटुंबाचेर कितें परिवर्तन हाडूंक शकता. हें बेसांव आमी स्विकार करूंक वेता आसतना आमची हर एक तेसावय मोती काडया. मस्तपटी आमी सोम्याक अर्गां दिनासतना केवळ तेसावा मात्र दवर मागणें केलें जाल्यार बरी जिणे जिवंक साबार अवकाश आसल्यार आमी ते अवकाश उपयोग करूना जाल्यार आमच्या भाव भयणींतय तशेंच देवातय आमी बोगसाणें आमी मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पतीदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाळ अपराध. ह्या प्रसंग घेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पथकां बगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजक परजळीत मागण्यांनी दुबळिकायचे जिणे जिवंक तुजे परजेक देखे बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्यांच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची चाल करूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेदेकियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्या सवें जेरुसलेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेडो घालो. ताणें शहराचे भोंवतणी वेड्याचो वण्टी बांदल्यो. शहराक घाल्लो वेडो जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो. 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शहरान पडलेलो दुकोळ कठीण जालो आनी लोकांक कांय कान मेळ्ळें ना. तेन्ना
तांणी शहराच्या पागोराक बुराक केलो. राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पागोरां मदें आसलेल्या द्वारांतल्यान भायर गेले. खालदेयकारांनी शाराक वेडो घाल्लो देखून ते हाराबाचे वाटेन गेले. पूण खालदेयकारांचे सैन तांची पाट धरून गेले आनी रायाक जरिको लागीं मैदानार धरलो. ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडुल्लो. तांणी रायाक बंदिवान करून रिब्लान बबिलोनाच्या रायाशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षा फर्मान दिलें. ताणें जेदेकियाच्या पुतांक ताच्याच दोळ्या मुखार जिवाशी मारयलें. उपरांत ताणें जेदेकियाचे दोळे कोंकून काडयले आनी ताका सांकळींनी बांदून बबिलोनाक व्हेलो. 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षक अधिपती नेबुजरादानान बबिलोनाच्या रायास प्रतिनिधी कसो जेरुसलेमाक आयलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर रायांचे रावळेर आनी जेरुसलेमांतलीं सगळीं घरां लासून घालीं. हर एक व्हड घराचो उज्जाण नास केलो. उपरांत अंगरक्षकाचे अधिपती सवे आसलेल्या खालदेई सैनिकांनी जेरुसलेमाचे भोंवतणीचे फागोर कोसलायले. उपरांत अंगरक्षकाचे अधिपती आनी नेबुजरादानान जेरुसलेमांत उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवान करून बबिलोनाक व्हेलो. पूण देशांत थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकाचे अधिपती नेबुजरादानान दाकामोळ्यांनी आनी शेतांनी काम करूंक सोडलें. देवाचें उतार्यें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब गडसांव. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब गडसांव. बबिलोनाचे न्हंय तडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतेले हांव. तडीच्या लांब रुखाचेर आमची विणी उमकळावन आमी बसतेले हांव. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब गडसांव. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विसरतले. होय, आमकां धमकितालेच आपणाक कुशाल करूंक सियोनाचें एक गीत गाया म्हणून मागतले. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब गडसांव. सर्वेस्पराचीं गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावचीं. तुका जर हांव विसरन हे जेरुसलेमा म्हजो उजवातच रूख जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब गडसांव. हे जेरुसलेमा तुजो उगडासर हांव सोडूं म्हज्या दोदोसकायेच्या वेळा सयत. जर तुका हांव विसरो तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच गडसांव. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब गडसांव. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा सैडा ताणे व्हावयली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. दोंगरार थावन जेजू सकला देऊन तस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सैबा, तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हणलें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचे खोड नितळले. तवळ जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकी सांगिनाका. शीदा याजका लागीं वचून तुकास दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सोमेस्तांक रुजवात मेळच्याक मैजेन फर्मायिल्ली खाणीक भेटय. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. सैबा, तुवें मौन केल्यार म्हाका
खंडीत बरें जातलें, बरी भलायकी मेळटली, समाधान मेळटलें, शांती समाधान देणें आमकां मेळटलें. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबन आनी भयणीनो, एक आवय केदाळे फोन केल्ल्या वेळार पयलें स्टार्ट केल्लेंच तेजें प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड म्हण सांगलें म्हळ्यार कितें म्हणी बरेंपण जालां म्हणतलें. कांयच सांगून ना, डायरेक्ट उलोवंक सुरू केलें म्हळ्यार एक तेसांव आसा म्हणलें. आनी ती पयलें केदाळे फोन करतना पयलें प्रेज द लॉर्ड फादर म्हणटाली. ताचे मागीर तिणें प्रेज द लॉर्ड म्हणचें सोडलें. फादर कशें म्हणी कर, म्हणजे भुरग्याक एक बरें जावन दिवन मागा फादर. हर एक पटी सुमार एक 6-7 वर्सां तिणें मागण्याक फोन केलें. तिच्या भुरग्याची समस्या कितें गे म्हण सांगलें. ती भुरगो केदाळे इस्कॉलांत गेल्ल्या वेळार टिचरांची एकच कंप्लेंट, निम्मा मगा दड्डा अंद्रे दड्डा, म्हळ्यार शिकोवंक कांयच मुखार ना, फाटींच. टिचरांनी सांगलें ह्या भुरग्याक तुमी असले आमच्या तसल्या स्कुलाक घाल्यार जायना, ताका स्पेशल स्कुलाक घालीचें. ताजें IQ मस्त उणें आसा, ताका आमी हांगा शिकोवचें पाठ आनी परत समजना, ताका तुमी स्पेशल स्कुलाक घालीचें म्हणून टिचरांनी सांगलें. आनी ती आवयक एकलोच भुरगो, आवयक एकलोच भुरगो. आनी आवयच्या मतींत एकच कितें गे म्हळ्यार म्हजो भुरगो कित्याक स्पेशल स्कुलाक वचचें, म्हज्या भुरग्यान सक्कट भुरग्यांनी वच्चे बरी, म्हज्या भुरग्यांनी स्कुलाक वचचें म्हण थंय सरसिल्लें. आनी हर एका वर्सा टिचरांनी पेरंट्स मिटींग दवरल्या वेळार सांगचें तुज्या भुरग्याक स्पेशल स्कुलाक घाल. आनी हर एक पटी जानेवारी म्हयनो आयिल्ल्यानंत तिजें कॉल आसतालें. कॉल रिसीव करता म्हण सारी कॉल करताली. आनी इंटेंशन इतलेंच, तें सांग कितें म्हळ्यार ह्या पटी म्हणी म्हजो भुरगो पास जायचे. आनी तुमकां कळीत आसा 9th म्हणसर पास जायचें म्हणना, तशेंच भुरग्यांक पास करतात. टेन्शन खंय गे म्हळ्यार 10th क्लासीक आयिल्ल्या वेळार, न्ही गे 10वे क्लासीक आयिल्ल्या वेळार. तशें त्या वर्सा त्या आवयन जानेवारी म्हयन्यान फोन करूं ना, तिणें फोन केलें ऑक्टोबर म्हयन्यान, दसरा रजे जाल्ल्यानंत फोन केलें. फादर ह्या पोटीं कशें गे म्हळ्यार तुमी खंय वेतात पळया, थंय पुरा कडेन सगळ्या कडेन सांगून मागणें करीचें फादर. नाजाल्यार इम्पॉसिबल, म्हजो पूत पास जायना. डॉक्टरान सांगलां, सायकॉलॉजिस्ट सांगलां तुजो भुरगो शिकोवंक मुखार येना, कित्याक म्हळ्यार ताजें IQ मस्त उणें आसा. म्हाका कळीत आसा देव कशें म्हणी कर म्हज्या पुताक शिकचें बरी करता, मागणेचे सकत. आनी फादर तुमी 6 वर्सां मागणें केल्यार देवान तुमचें मागणें आयकुना, आतां म्हणी मागणें करीचें फादर बरें कर. खंय पर वता रितेरेक हर एका जाग्यार सगळ्यां सांगून म्हज्या पासून मागणें करा फादर, म्हज्या पुता पासून म्हणाली. तक्षण म्हज्या मतीक एक आयलें कितें गे म्हळ्यार बाई हांवें एकल्यान मागणें केलां पावना, रितेरेक आयल्या सगळ्यांनी मागणें केलां पावना, तुवें मागणें करीची. मागणें कशें गे म्हण सांगल्यार मागण्यांत तर श्रेश्ठ मागणें एक आसा. खंयचें मागणें तें? सर मागण्यांत श्रेश्ठ मागणें. कोणें सांगलें आराधन म्हणून. आनी खंयचें मागणें? श्रेश्ठ मागणें. देवाक अर्गां दिवचें मागणें, श्रेश्ठ मागणें. सर मागण्यांकी वर्तें मागणें. खंयचें? आमचे बाबा मागणें. ताचे की वर्तें मागणें. खंयचें? ओके, मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदानान तुमी सांगिल्लें हर एकी आसा. अर्गां स्तुती आसा, आमचे बापा आसा, आमची पातकांचें दुखदारचें आसा, हर एकी आसा. देवाचें उतारी आमी आयकता. सर मागणें की श्रेश्ठ मागणें. आनी त्या मागण्या वेळार मोदें काणिकेचें गीत आमी गायता. हांगा तुमी गायता ती काणिकेचें गीत गायता ती पळय न्ही. काणिकेचें गीत गायता आसतना कितें करता गे म्हळ्यार आमी आमच्या वावराचें फळ संकेत जावन वुंडो आनी वायन आमी काणिकेचें गीत गायता आसतना आमी मुखार हाडटा. आळे बाये, तुवें मागणें करता आसतना तुज्या पुताक त्या वायना उंडे सवें समर्पण दिवन मागणें कर. कित्याक म्हळ्यार पळया, आमी समर्पण दिल्लो वुंडो आनी वायन जेजू आमकां हर एकलें की कूड आनी रगत करून वाडटा. तर तुजे समस्ये, तुजें इम्पॉसिबल म्हणलें, असाध्य म्हणलें, हर एकी देवाक साद आसा. भियेनाका. काणिके वेळार समर्पण दिवन मागणें कर म्हणलें. तिणें हांवें सांगिल्लें बरीत केलें. कितें केलें गे म्हळ्यार काणीक एकठांय कर, जमा कर. मुखार येताना
बोंडो आनी वायना सांगाता 10ನೇ क्लासीच्या भुरग्याकी मुखार आपण हाडले आनी थंय काणीक तांच्या फिरगेचो विगार मस्त प्रायवंत 74 इयर्स आनी नेक्स्ट इयर सोडल्यार रिटायरमेंट. तांणी उरले काणीक पुरा काणी गेले आनी 10ನೇ क्लासीची काणी कितें केलें माथ्यार हात दवर मागणें केलें बसा बसा म्हळें. त्या वयक एक बाबड कितें गे म्हळ्यार देवाक एक पटी काणीक दिली म्हळ्यार ती पाटी काणी घेवंक कमी ना. सगळे मीस आवय आनी पूत दोगांय थंयच रावली. मसण आपयलें येवन बसा मागीर मुखार गेलो ना ना हांगाच रावचें कित्याक म्हळ्यार काणीक देवाक समर्पण दिलें पाटी काणी घेवंक ना. थंय सगळे मिसी थंयच आसली. खंय ताणें म्हजें नांव सांगूं ना तुमी कांय सांगी नाकात मागीर वचून. ताजे देखून सगळे मीस थंयच आसली. त्या वर्सा परीक्षा जाली रिजल्ट आयले आनी जुनाच्या म्हयन्यान तिणें फोन केलें आनी म्हणली फादर प्रेज द लॉर्ड देवान असर केली आमच्या जिवितांत. वैजान सांगलें इम्पॉसिबल, डॉक्टरान सांगलें इम्पॉसिबल, ಟೀಚರ್ ಮಣಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ದಡ್ಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ವರ್ಷ ಮುಜೋ ಪೂತು 10वे क्लासीन इतले वर्स पास जायनातलो या पटी पास जालो. प्रेज द लॉर्ड. त्या वर्सा तो भुरगो मात्र न्ही आमचे भारताची पुरा भुरगीं पास जाल्लीं. खंयचें वर्स तें खंयचें वर्स तें कोरोना वर्सा परीक्षा नासली ओयगिने सगळें पास जालीं. म्हाका आयकून तुमच्या बरी आसलो हांव आसलो इल्ले वेळ जाल्ले उपरांत ती म्हणली फादर संवसाराक कोरोना कित्याक आयलें कळीत आसा की तुमकां ना बाये. कोणेंगे सांगलें चैनातोन आयलें आनी कोणेंगे जपानतोन आयलें म्हणली. जाल्यार हिजें कितें वर्सान पळय म्हळ्यार कोरोना कित्याक आयलें गत आसा की फादर 9 वर्सां म्हजो पूत पास जावना म्हज्या पुताक पास करीजे म्हणून तो कोरोना आयलें फादर म्हणाली. मगाचें न्हू ही कितेंय आसूं पुरो नीज घडीत घडलें त्या आवयचो बावडत पळया बावडत पळया. हांवें तिका सांगिल्लें कितें गे म्हळ्यार अशें तूं बसून बसले कडेन काणीक बेठेत आसतना जेजो म्हज्या पुताक बरें पास जावंक जाणवाय दी म्हणून मागणें इतलेंच सांगिल्लें. जाल्यार तिणें हांवें सांगलें बरीत केलें मुखार आयली बावडतान समर्पण दिलें. तिजो बावडत एक गुंडायस बावड सिंपल फेथ. आनी ती म्हणली फादर आतां म्हजो भुरगो पोस्ट कोरोना ताच्या उपरांत बऱ्या कामार आसा घरा कालें परस जाय पुरो तस्सो पळयता. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. कोणाक रिजेक्ट केल्लें ताका आशिर्वादांनी भरचें बरी जालें. थोड्यांक कोरोना उपजोवचें बरी केलें. थोड्यांक आकांतान गेलें थोडें लॉसाक गेलें जाल्यार आवयक एक बेसांव जावन पावलें. तातूंत आमी हर एका घडी म्हणलें बरी हर एका जिविताचे हर एका घडयेंत आमी देवाक अर्गां दिवचें. हर एका घडयेक आमी देवाक अर्गां दिवचें. कोणें म्हणून चिंतिल्लें की कोरोना धाडल्या सोम्या तुका अर्गां म्हणून कोणें म्हणून सांगलें आसा की ना ह्या आवयन सांगलें सोम्या म्हज्या पुताक पास करूंक म्हणून तुवें कोरोना धाडलें देवाक अर्गां. कितले इस्कॉलांक कितलीं वर्सां जालीं स्कूल आराम जावन 100% रिजल्ट काडूंक जावंकूच ना पळय गे न्ही. जाल्यार एक वर्सा 100% रिजल्ट विथआउट एग्जामिनेशन. त्या देखून म्हाका आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमी देवाक अर्गां दिवचें. एक दाखलो आमी पवित्र पुस्तकांत घेवचें जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्सेस 31 आमी 25 वाचून गेल्यार 25 वाचून गेल्यार थंयसर पौलो आनी सिलास दोगांय बंदेसाल्यान आसतना दोगांय देवाक अर्गां दिवन आसतात. सोम्याक अर्गां दिवन स्तुती आराधना करन आसतात प्रेज एंड वर्शीप. तें कितें सांगता आमकां म्हळ्यार केवळ आमकां बरें जाल्ल्या वेळार मात्र देवाक आमी अर्गां मीस दिवचें न्ही. आमी देवाक अर्गां स्तुती भेटोवचें न्ही. आमच्या जिविताच्या हर एका घडी आमी देवाक अर्गां स्तुती दिवचें. वॉट एवर हॅपन्स फॉर अस वी हॅव टू थँक गॉड फॉर एवरीथींग. कित्याक म्हळ्यार मुखार कितें देव करूंक येता तें कोणायकी कळीत ना. देखून पौलो आनी सिलास बंदेंत आसतनाय तांकां दगदनीक वळख जाल्ल्या वेळार तांकां कश्ट आसल्या वेळार ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार बंदेसाल्यान भितर आसल्या वेळार देवाक ताणें अर्गां दिलें. मोदेन रातीचे सुमार 12 वरांचो वेळ राती मोदेनार पौलो आनी सिलास देवाक अर्गां स्तुती आराधन ताका आमी प्रेज एंड वर्शीप म्हणटा. प्रेज एंड वर्शीप करनासले. त्या वेळार बंदेसाल्यो सांखल्यो तुटून पडले. जेलांत आसले सगळे डोर ओपन जाले
फावंडेशन अंत हालचें बरी जालें आनी सक्कड कैदी धांवले म्हूण सांगून तो बंदिशालेचो अधिकारी येवन पळयता, सक्कड दारां उक्तीं जालीं पळयता आनी तो जीवघात करून करता प्रयत्न करता आसतना पौल आनी सिलास वडा तळ्यान भोवमार म्हणटात, तुज्या जिवाक कांयच बादार करनाका, आमी सक्कड अंगात आसा. दॅट इज द पावर ऑफ प्रेज अँड वर्शीप. दॅट इज द पावर ऑफ प्रेज अँड वर्शीप. तातूंत म्हाका भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत मस्त समस्या आसा वय, आमच्या जिवितांत मस्त कश्ट आसा वय. थँक गॉड फॉर एवरीथींग. थँक गॉड फॉर एवरीथींग. तुमी आयकला जावंक पुरो एक ल्हानशी एक काणी वा सांगणी. ते कितें म्हण सांगल्यार एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो खंय, ताका हर एक आसलें, आस्त आसली, बदीक आसलें, कितें परा जाय जागो, कितें परा जाय हर एक आसलें खंय. तांच्या खाजरी जिवितांत एक मात्र उणें आसलें, तें भुरग्याचें देणें. इतलें पुरो आसून भुरग्याचें देणेंत ना म्हळ्यार कोणाक जाय ही जिणी म्हणलें सवाल तांकां आयिल्लें. आनी गांवचो लोक सांगता मेळ्ळो की मस्त जाणां कुमक करचें, मस्त जाणांक उदार मनान ताणें दिवचें. उदार मनाचो दानी तो जावन आसलो, हर एक मोगाचो व्यक्ती. आनी लोक सकडेन सांगता मेळ्ळी आनी ताचे लागीं आयली आनी म्हणलें की दनिया, तुका हर एक आसा जाल्यार तुका खाजरी जिवितांत एक भुरग्याचें देणें दिवना न्ही. वी फील व्हेरी सॅड. आमकां मस्त बेजार जाता. इतलें बरें करून तुका एक भुरग्याचें देणें मेळूना न्ही. दिस इज टू बॅड. बॅड लक तुका, बॅड लक म्हळें. ताका तो म्हणलो खंय, गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. बरें गी वायट गी कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. बरें गी वायट गी देवाक कळीत आसा. आनी थोडे तेंप जाल्लें मागीर थोडीं वर्सां जालीं, राती एक 2 वरां जालें कोण तितल्या वेळ पळयतना भायर कोणें गी भुरगें रडलो आवाज आयलो. भायर वचून पळयता खंय थंयसर एक भुरगें आसलें, बागली दारां भुरगें आसलें. भोंवतणी पळयता कोण्णी नाच. सकाळांक सांगलें एक भुरगें मेळ्ळां, कोणाचें भुरगें येवन व्हरा. सुमार एक 3 वर्सां जालें कोण्णी येवंकूच ना दवरूंक. लोक सगळें सांगता मेळ्ळो खंय, तुमच्या खाजरी जिवितांत तुमकां भुरग्यांचें देणें दिवना जाल्यार दुसरे रितीन म्हणलें बरी तुमकां देवान भुरग्यांचें देणें फावो केलां. वॉट ए गूड लक फॉर यू म्हणलें गे. ग्रेस्त मनीस कितें म्हणलो खंय, गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नोस. बरें गी वायट गी कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. थोडो तेंप जाल्ल्या मागीर ग्रेस्त कुटुंबांत वाडलो भुरगो म्हणटा आसतना कॉलेजीक वेता आसतना सायकलार वचून वता की पब्लीक ट्रान्सपोर्टान वचूंक जायना. देखून तो म्हणलो की म्हाका बायक जाय म्हणलो की. बायकार वेता आसतना स्पीड कितलें वेता गे पळोवन गेल्लें बायक डायरेक्ट कणयाक पडून एक सायड फ्रॅक्चर जावन पांयंत कट जावन गेलो. कितलें खंय वखदां गेल्यार सामा करूं जावंकूच ना. भोंवन खेळचो भुरगो बेड्डार पडून गेलो. लोक सगळ्यांनी सांगता मेळ्ळें आनी म्हणलें की वॉट ए बॅड लक फॉर यू. तुज्या खाजरी जिवितांत भुरग्याचें देणें नासलें, आतां तुका भुरगें देवान फावो केल्यार वो भुरगो युजलेस जावन बेड्डार पडला. खंयचें वखद केल्यार ताका सामा जायना. वॉट ए बॅड लक फॉर यू. ग्रेस्त मनीस म्हणलो खंय, बॅड लक ऑर गुड लक ओन्ली गॉड नोस. बरें गी वायट गी कोणाक कळीत आसा? देवाक मात्र कळीत आसा. थोडीं वर्सां जालीं खंय 2 गांवां मदें लढाई सुरू जाली, झगडें सुरू जालें. आनी गांवचे मुखेली सांगता मेळ्ळें घरा कोण पुरा तरणाटीं आसा सगळ्यांकी भायर ताणें झुजाक आपोवन वयलें. आमच्या घरान पळयता आसतना हाका एक पांय ना एक हात ना, हाका झुजाक व्हरून कितें करचें. हाका सोडलें आनी गेलीं खंय. गांवचो लोक दोन येवन म्हणलो खंय, तुज्या घरा तुजो पूत घरा चलोवंक जायना जाल्यार पूत दोळ्या मुखार आसा. आमची भुरगीं पुरो लढाई गेलात. कितलीं भुरगीं फाटीं येता म्हूण कळीत ना. वॉट ए गुड लक फॉर यू. ग्रेस्त मनीस म्हणलो खंय, गुड लक ऑर बॅड लक ओन्ली गॉड नो. ताका देखून मगाचे भावन आनी भयणीनो, कितेंय घडून दी आमच्या जिवितांत पयलीं आमी कितें करीचें, अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत. सगळ्या म्हज्या काळजांत कांयच उणें पळोवन दवरनासतना, कांयच डावट दवरनासतना आमी देवाक आमी अर्गां दिवची. जेजून 10 जाणां कोडकारांक बरें केल्लें. कितलीं जाणां पाटी आयिल्लीं? कितलीं जाणां पाटी आयलीं? एकलो मात्र पाटी आयलो. एकलो मात्र पाटी आयलो. आज हांगा मुडीपू भोंवतणी मस्त जाण क्रिस्तांव कुटुंबाचे आसात न्ही गे. मस्त जाणांक बरेंपणाक आसून जोडला. तुमकां मात्र देवान आज विंचून काडला. आमी कितें करीचें? प्रेज द लॉर्ड. देवाक आमी अर्गां दिवचें. मस्त जाणांक हेजें म्हण आशा आसली, येवंकूच जावना. ताका एक कारण आसा. वी हॅव टू थँक गॉड फॉर दॅट ऑल्सो. ताजे करून आमी हर एक घडये म्हणले बरी
आमी देवाक अर्गां दिवचे. हर एक करिये म्हणल्या बरी देवाक आमी अर्गां दिवचे. तातूंत किर्तनकार म्हणटा 115 किर्तन 115 वर्सेस 1 आमकां सांगता, आमकां न्ही सर्वेस्पर, आमकां न्ही, तुका तुज्या नांवाक जावं सर महिमा आनी आराधन. तुका जावं सर महिमा, आमकां न्ही. कितें जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवचे. तातूंत मोगाचें नांव आमच्या मागण्यांत सकत आसा, आमच्या मागण्यांत बळ आसा. आमी हर एकल्यांनी मागणें करून आराम केल्या वेळार देव सर्ग उगड आमच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद वता. त्या देखून स्टॉप वरींग, स्टार्ट प्रेईंग. आमची खंत उणें जायची जाल्यार आमी मागणें करचें, सडयचें. मागणें सडयचें. मागणें म्हणटाना केवळ बूक काडून मागणें करचें मात्र न्ही. सोम्या मुखार आयिल्ल्या वेळार मोगाच्या भावांनी भयणी, आमचें काळीज आमच्या देवा मुखार आमी उगडीचें. वी हॅव टू ओपन अ हार्ट. आमचें काळीज आमी उगडीचें. तुमची हर एकल्यांची मागणी देव आयकता. स्टार्ट प्रेज अँड वर्शीप. फिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 6 वळींत आमी पळयता, पयले मागणें करता आसतना कितें करीचें, देवाक आमी अर्गां दिवचें. वी हॅव टू थँक गॉड फॉर एवरीथींग. केवळ ते सांबात दवरची न्ही. आमी देवा मुखार आयले वेळार मागणी करचें. मागतली मात्र न्ही मोगाचें आमी मागणें करचें म्हळ्यार वी हॅव टू थँक गॉड. देवाक आमी अर्गां दिवचें. अर्गां स्तुती. हर एका रितीरेंत पळया, नव्यानक आयिल्ल्या वेळार पळया, आराधना वेळार पळया, आमी पयले अर्गां स्तुती करता. प्रेज अँड वर्शीप. प्रेज अँड वर्शीप म्हळ्यार हर एकाक आमी देवाक अर्गां दिवचें. कितेंय वायट करून दी, ताका देवाचें एक येवजन आसता. जेरमाया 29:11 जेरमाया 29:11 सांगता, देवाक आमच्या हर एकल्यांच्या जिविता विशयी एक येवजन आसा. गॉड हॅज प्लॅन्स फॉर ईच अँड एवरी वन ऑफ अस. हर एकल्याच्या विशयी देवाक एक येवजन आसा. त्या देखून 1 मिनीट आमच्या दोळे आमी धांकया. खाड जाता ताणें केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां आमी दिवया. वी थँक गॉड फॉर एवरीथींग. मस्तपटी आमी मागल्लें आमकां मेळुना. थँक्यू जिजस. आमकां तें गरज ना म्हूण सोमेक कळीत आसा. वी थँक जिजस. मस्तपटी आमच्या जिवितांत आमकां मागल्लें मेळ्ळां. तक्षण मेळना जाल्यार थोड्या तेंपा उपरांत आमकां मेळ्ळां. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या सर उपकाराक स्तुती आराधन आमी करया. आमेन. स्वीकार कर ये बापा काणीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. उंग्या वायना सभे तुका भेटोवची. म्हाका सांगोदल काणीक आमची. स्वीकार कर तो ये बापा काणीक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तो ये बापा काणीक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तो ये बापा काणीक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तो ये बापा काणीक आमची ये दुनिया. काणीका सवे बापा सर्वच दिता. मागणी बलिदाना तुका भेटयता. कश्ट दुख संतोष तुका समर्पिता. सेवेक बापा तुजे आमी लागता. स्वीकार कर तो ये बापा काणीक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तो ये बापा काणीक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तो ये
मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सदें जिवीत तुका भोवमान वाले हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी तळ निर्मळ काळजांत ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोस बरीत काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिनवासतांव. बावरताच्या आनी मागणेच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणांच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावंक फावो केलय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां सगळ्यांक सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्ना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. तूं सर्गी तुका जय जय. तूं सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासोंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण दतस ताणें काज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गोट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची ही काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमीच्या विस्तारलेले तुझे पयस पय जावं उगडास कर. लियो आमच्या वागीन बापा, पिटर पाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सोमेस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे मये सांगाती, भगिवंत जुसे तिचो पती, भगिवंत धर्मदूतांनी सर कळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पुरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय मोगाच्यान होस्तो जेजू क्रिस्त आमचे लागीं आयच्या दिसा उलयलो. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
यात्रिकांनी सर जावन आसा वासल्या गावाक पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका यात्रिकांनी सर जावन आसा वासल्या गावाक पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका सौम्य आमी समेस्तल्या दितू विशेव आमकां कश्टान चलवून गेल्ल्या आसता लाभय शांती आता यात्रिकांनी सर जावन आसा वासल्या गावाक पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका यात्रिकांनी सर जावन आसा वासल्या गावाक पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका काळो कांत आमी पैण करता उसवाडांचेर फांकय तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाटा कर यात्रिकांनी सर जावन आसा वासल्या गावाक पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका यात्रिकांनी सर जावन आसा वासल्या गावाक पायाण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय म्हाका प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बगे दिसा तुज्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमकां आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वजाच्या परजळे शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी खबर परगटून आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव तुम दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतून निवारूं आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं
तुमकां बावडटान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळूं बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांकाल तुमचे सवे रावूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. सांजचे वाजतय म्हजे मोगाळ भक्तिकानो, ह्या पवित्र तळार सांजचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक आमी बरे आशेत आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणली आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगाच्या आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें मनात एक बाप पियूस डिसोज शिवमोग्गा दिएसीचे याजक तांकां हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आपोवणें दिल्ल्या वेळार कुशेन ते हांगासर पावल्यात. पावशिल्लो काळ म्हूण लेखी नासतना वाटेचें लेख घालिनासतना उर्बेन ते हांगासर आयल्यात. 2 म्हयने आदीं तांकां आमी हांगासर आपयल्लें, पूण अवचित तांच्या गवळी बापांनी एक मिटींग दवरल्यान तांकां येवंक जावना. पूण आज बऱ्या दिसाय जजवाज बापान ताणें हांगासर येवचें बरें केलां. शिवमोग्गा दिएसीजींत थंयसर हांगासर आमकां CODP आसल्या बरी थंयसर तो एक संस्था आसा. त्या संस्थेचें मुखेलपण घेवन ते आसतना त्या मुखांत्र तांच्या दिएसीज जावची ती बरीं कामां तांच्या मुखेलपणार जावन दीत म्हणल्यार आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. आनी आज हांगासर आयिल्ल्या सर्व आमच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन युवा जाणां खातीर विशेश जावन आनी सर्व वडिलांक घेवन भुरग्यांचेर बरें आशेवन बरें मागूंक आनी भुरग्यांक बरें लाभा जाय म्हणल्या दिशेन हें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या मोगाळ पाद्र पियूस तुमकां बाप विकास हांगासर आसच्या पाद्र्याबा आनी सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी करचे तें मिसांव आनी फळां बरीत जावं दी आनी तुमच्या मिसावान सर जैत तुमकां देव फावो करून दी. रेतीरेक नांवाडिल्लो पाद्र्याब आनी रेतीरे मुखांत्र जायते बरेपण करता आसतना हांगासरी तुमी येवचें आनी हो एक संद्राप आमकां दिवचो. ह्या पवित्रार आयिल्ल्या सर भक्तिकांक देखून तुमकां मनान एक मनाची वात दिवन आमी मान करता. कित्याक आमचो मोग पयस जावन तुमी हांगासर पावल्यात आनी पयसान आयिल्लो तो फळ सक्कड आमच्या भुरग्यांक पळयत आसतना आमकां भोगता. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. देवाक सगळें साध्य आसा आनी एवरीथींग इज पॉसिबल टू द वन हू हॅज फेथ. भावार्थ आसल्याक सगळें साध्य आसा. तर असले एक चिंताप आमकां दिवन नवेपणांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जाणांक प्रेरण दिवन तुमी एक नवो हुरूप दिला. पाद्र्याबानो आमी मोगान तशें मनान दिवची वात तुमी स्विकार करच्याक मुखार येवंक हांव उलो दिता. कुमसाराक संगातपण दिवचो आमचो मलगडो पाद्र्या फरंगी पेट कॉव्हेंताचे याजक मनादीक बाब दिलराज तशें मनादीक बाब फ्रेडी तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवचो मने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक. कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्ल्या विनिशा डिसोजा. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मनेस नायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर्व सिबंदीक देव बरें करूं. सांजचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सान मदर तेरेजा कानातूर कुटताच्या वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजचे वाज बाप तांच्या वावराचेर तांच्या बऱ्या मनाचेर तांकां आशिर्वादीत करूं. तशेंच येवच्या शुक्रारा रांदपाची
रांदपाक मोगाची सभा सांजो जेवाजी करचे वाड्याकारांक आसतली. हांगासर स रितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसा स रितीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचप आसच्या. काणीक एकठांवच्या. दान आरोपी पुणशेताच्या बऱ्यापणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजो जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजो जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्या जुलय म्हयन्याचे जेजूचे सुवार्ता बूक स्टॉलांत थंयसर विक्रापाक आसात. तुमी ते घेवी येता. भलायकेची तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर थंयसर हॉलांत आसात. जेवताना या जेवच्या पयले या जेवणा उपरांत त्या दाक्तरांक मेळोवन तुमच्या भलायकेची तुमी जागृती घेवंक अवकाश आसा. मुखाच्या हरी एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा. संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन अयवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या. तुमचे नांवां पयल्या भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बा पियूस सोजूत ही वात दिवच्याक हांव तांकां उलो दितां. आदल्या शुक्रारा कोणी कुमक केल्ली आसात जाल्यार तुमी दयाकान मुखार येवन तुमच्या कुटुंबाची आसा जाल्यार वरमेची. सेवरीन डिसोजा पाणीर 1,500 रुपये. विनीता जानसी परमनूर 1,000 रुपये. सॅन्ड्रिया फेर्नांडीस मोगरनाड 500 रुपये. शालेट डलमेदा चिकमंगळूर 800 रुपये. डिनल ॲन डिसोजा एलियार पदाव 500 रुपये. बर्नड डिसोजा फजीर 500 रुपये. तशें ह्या पवितळाक कुमक केला नांव नाका म्हणून आंबेबळ 2,000 रुपये. दान दिल्ल्या दानीक सांजो जेवाज बाप तुमकां 100 वंड्यांनी देवादान मागोवन दिवन दिता म्हणल्या त्या विश्वासान तुमचोय उपकार बावडता. वाती वंटिल्ल्या पाद्र्याबांक देव बरें करूं. सांजो जेवाज बापाच्या नोवेनाक सर्व आमी उबी रावया. एक घडी बरोबरशा. हप्त्यामध्ये जायत्या सांजो जेवाज बापाच्या भक्तिकांनी ह्या पवित्र तळाक भेट दिल्लेली आसा. तांच्या मागणी हांगासर भेटोवन दिल्लेली आसात. सांगाता आसा तांची तेसावां हांगासर घाल्लेलीं आसात. ही आमी सांजो जेवाज बापाच्या रेलिके समोर ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी दयेन तो पावोवन दी. तांच्या गरजांक तो स्पंदन करून दी अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. कोंकली आनी थाप वेळार गूण केल्ल्याक. येदोळ वरेक राखल्ल्या कश्टां अनवरांतले निवारल्ल्याक. चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक. शिरांच्या पिडेत हांव सुडका दिल्ल्याक. रक्ताचो अभाव भरती केल्ल्याक. घरांत शांत समाधान फावो केल्ल्याक. सर्व गरजांनी आदार दिल्ल्याक. पाय दूख गूण केल्ल्याक. दोतोर सनाद जोडूंक फावो केल्ल्याक. बरें घर फावो केल्ले खातीर. बरी मौत फावो केल्ले खातीर. वाहनाचे दस्तावेज जाल्ल्याक. वावराक वावराडी मेळिल्ल्याक. शिश्ट गूण जाल्ल्याक. बोरांत बरें उदक फावो केल्ल्याक. जाग्याचे तक्रार सारके जाल्ल्याक. हातीं धरिल्लीं सर्व योजना सुफोळ केल्ल्याक. आनी 6 जाणां आपल्या जिवितांत मागलो उपकार तांकां फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. बरें शिकाप आपणावच्याक. 2 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक. 2 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक. तुटुल्ली सैरीक घट जावच्याक. बरी सैरीक मेळच्याक. 8 जाणां आशिल्लें काम मेळच्याक. 2 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक. आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक. 2 जाणांक उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक. वावरा थळार संतोष मेळच्या आनी बऱ्या मनान काम करच्याक. कामाक गमान दिवच्याक. शबितायेन परगांवाक वेचाक.
100 जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक एकल्याक शाबितायेन परगांवाक वेचाक बरें पैण फावो जावच्याक बरो फुडार मेळच्याक 12 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक बाबा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागून आसात. ICUंत आशिल्ल्याक बरी भलायकी मेळच्याक 2 जाणांची मानसीक पिडा गूण जावच्याक 2 जाणांची कुडीची पिडा गूण जावच्याक 100 जाणांक सर्व तरांच्या शारिरीक आनी मानसीक पिडेतावन सुटका मेळच्याक साखरेची पिडा गूण जावच्याक शिरांची पिडा गूण जावच्याक स्ट्रोक पिडेस्ताक हातापायांक बळ मेळच्याक 100 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक शेळ थाप कोंकली तकली पडापड गूण जावच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक 2 जाणांक BP नॉर्मल जावच्याक कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक खोटले गूण जावच्याक दांत दूख उणो जावच्याक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक हात पांय वळचे रावचे खातीर उसमोड गूण जावच्याक 2 जाणांक पोट दूख गूण जावच्याक 2 जाणांची किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक मोशन संबंधीत पिडा गूण जावच्याक पाटीची दूख गूण जावच्याक 2 जाणांची पांयांची गांठ गूण जावच्याक दूख उणी जावच्याक 2 जाणांचे वेरिकोस वेन्स गूण जावच्याक 2 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक जावंक आसचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक 3 जाणांक भलायकी तपासणेचो रिपोर्ट बरो आनी नॉर्मल येवच्याक 3 जाणांक सर्व तरांच्या कश्ट अनवर आनी समस्या तावन मुक्ती मेळच्याक कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुता जावच्याक 14 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक घोव बायलेन माया मोगान जियोवच्याक माय सुनेन सोडदोडेन जियोवच्याक जाजावा मदें मानास्ताप आसुलो पयस सरच्याक देव आपोवणी उपजोवच्याक 3 जाणांनी चिंतली आनी हातीन धरलेलीं सर्व कामां पोवन पावच्याक आनी सुफळ जावच्याक कठीण राग उणो जावच्याक 3 जाणांक आमाल पियोवण्या आनी मादक द्रव्य तावन अलग रावच्याक 2 जाणांचो जाग्याचो तक्रार सारको जावच्याक आनी बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक जाग्याचे दस्तावेज जावच्याक नवें दुकान फावो जावचे खातीर घरचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक कोर्ती केजींत जैत मेळच्याक 2 जाणां शेजारा बरो संबंद दवरच्याक सांडून गेल्लें प्रमाणपत्र पाटी मेळच्याक सांडून गेल्ले वाहनाचे फायल मेळच्याक मेळाचे आसुलो दुडू मेळचे खातीर घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावचे खातीर 3 जाणांक नव्या घरचें देणें फावो जावचे खातीर 3 जाणांक रीण फारीक करचे खातीर सुरवात करच्या कृशीक कामांत बरेंपण जोडचे खातीर मागून आसात. ह्या सर्व गरजां इराद्यां बराबर खंडीत जावन आमची जायती मागणी विनवणी आसात ती घेवन आज आमी हांगासर आयिल्ले आसा आनी ह्या वेळार सांजुजे वाजबापाचे नव्यान आमी करता आसतना ही सर्व तेसावां आमी ताका भेटोवन दिवया आनी सर्व इराद्या पासत मागच्याक सर्व आमी दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा एक नामान मरे एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी आतां ते भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसोच आनी सदां सर्वत आमेन. सांजुजे वाज बापाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकूट आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूट आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूट आमची कर देव पुता संवसाराच्या तारोका काकूट आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूट आमची कर संतसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूट आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनाती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडून येयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनाती कर
कर दुबळेकायचे जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचा परमळ पसरले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणे संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावली आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मुरिये मायेचो सवक जावन मायेच्या हातांत आपणाकच समर्पिल्ले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कसो नासून वेचो कथोलिक बावड जिवो केल्ले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट आनी वार्दैरान सोंसले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नतले बसो देवा लागीं विनंती करची आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर बावर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिन्यान धाडूंक वावरले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवा सरशी हाडून पेचाडले आसा सांज जेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस समकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनाय कमकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळ तमची कर नवेनांचे मागणे ये सांज जेवास तू आमचो शरती जावन आसाय आणि सर्गींत देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफंत तेच वाटेन आमी चलच्या तुझे तांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांज जेवास देवाच्या मोगान तुझे काळीज पेटतले तुझे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हजर लोकां मनशाक तो सुडसुडी चलोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगडेले सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट करून सक्रेमेन दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरसान चल्ले म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजाने किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज सेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नो बरवसो हाडलोय जेजूच्या लाना भावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरिफा शिकयलें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्ताने कश्ट तले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांज सेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय आज सर्गा रसान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर आमकां मागोवंक आसच्या आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया कुटुंबांत शांत समाधान कुटुंबांच्या संद्यांक बरी भलायकी गांवांत परगांवांत आसल्ल्यांक बरें काम सुरक्षिताय झगड्या वरवीं संकश्टांक वळख जाल्ल्यांक बरेंपण लाभच्याक आमच्या कुटुंबांत हांव देवाच्या सेवे चक्रेंत आसच्या पाद्र्या बा सिस्टरांक सरितीची सुरक्षिताय आनी आदार लाभच्याक आमच्या युवा जणांक बरो फुडार बरें काम बरी सैरीक लग्न जाल्ल्या भुरग्यां बाळांचे देणे आमची भुरगीं गुणाशे गुणांनी वाडच्याक नेणटी बाळां कुटुंबांच्या वडिलांच्या मोगाक पात्र जावच्याक मरेकार पिडेक वळख जावन आसच्या आमच्या कुटुंबांच्या संद्यांक आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हण बसयल्या आनी ह्या दिसांनी पावसाच्या गरजे खातीर आमी आसाव आमच्या क्रेशेक आमकां पियोवच्याक आमकां गरज आसचो पावस कितेंच अवघड घडनासतना देवान आमकां फावो करच्याक आनी हेर सुवातांनी उदक नातल्या जाग्यांनी पावसाचें देणें तांकां फावो जावन कृशेक आदार जावच्याक त्याच देवा लागीं जुजे वाज बापा मुखांत आमी विनंती करया ह्या पवित्र थळार येदोळ पर्यंत विविध रितींनी सांगातपण दिल्ल्या कुमो केल्ल्या आदारशिल्ल्या हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या सेवा दिल्ल्या आदल्या विगारांक सर पाद्र्याबांक बऱ्या मनाच्या सर मनशांक
समियांच्या पांयंतळी आमी दवरया. सांगात आमी म्हणया. सांज जेवास देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांतावन आमकां राखून व्हर. बवरताक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिव नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरये मायेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आधार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरान ससनाक जिवनचे भाग आमकां मेळ्ळा कर. आमीन. पिडेस्ता पासून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक आस्पत्र्यांत पिडेंत बळबळ नासलेल्या सर पिडेस्तांक आमच्या मती खडया तांच्या पासून आमी मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गने संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखेक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मीत करून दाखयला. त्याच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणांत जायतीं अजापां करून तीच मोवाळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवीस सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बोवाड तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेलो आनी उसारनातलो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनांच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातून येता. तोच देव आपली आशिर्वादां तुमचेर बरो. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवण्यान सगळे पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताची मेटांनी चलूंक तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकराची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोशान आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेले घरान भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक ससनाक संतोशान बागीक जावं आशिर्वाद मेळूं. आनी त्या सडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमकां सर्वांकी आशिर्वादांनी बरो. आमेन. सांजुजे
तुवें दिलो सांजे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडीत नाका सर्गीच्या वाटेर चलोवंक शिकय हाताक चाडून आदार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलोवच्याक मागून दी कृपा सांजे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडी नाका सांजे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडी नाका जुजे वास बापा म्हाका हांव बेसांव सुफळ करूं मोगामी जावं देवाचे कुशीक आमी घालतांच्या दैवीक कृपा मागून दी म्हूण लागून मागता सांजे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडी नाका सांजे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडी नाका सांजे वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडी नाका विघ्नां सांडी नाका भोगाळ पुत्रा सुवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां सांजे वास बापा भगवंत कुसाचे कृपेन योरम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.